इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाप दळबरांचो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मासाचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्याचे जेवण, साराच्या आणि सरबेच्या मासाचे, गाळून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या परजाचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांघरलेले आसा ते पांघरून तो काढून उडयतलो. तो ससनाक मोरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हर एक मुखा वयली दुखा पुसून काढतलो. तो आपले परजेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो काढून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होस तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणे आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आणि संतोष बरेत जावया. कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो आणि भत्तन साऱ्याच्या फोंडांत मस्तिता तशे तो मोवाबाक आपल्या पांयांतला मस्तितलो. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. थंयसो भायर सरन जेसू गलिलिया सरोवराचे तडीची वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोकां जमे मोन्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक, फांगल्यांक आणि हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयले आणि तांणी तांकां ताच्या पांया सरशी दवरली आणि तांकां सकटांक ताणें घूण केली. मोने उलयलेले, थोंटे सरलेले, कुरड्यांक दिश्ट मेळलेली हे सगळे पळोवन लोक विस्मीत जालो आणि इस्रायेलाच्या देवाक नावाडूंक लागलो. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयले आणि म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस तावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत. खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें, येद्या व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत? जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी जाप दिली, 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तवळ लोकांक ताणें धरणीर बसूंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्घां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. ती समेस्त जेवली आनी धादोशी जाली आनी खावन उरलेले कुडके 7 धालींभर तांणी एकठांय केले. देवाचे उतार हे.